गोय कोस्टल वाठार आशिल्ल्या कारणान वादळ वाऱ्या सयत गोग्यांनी पावस पडटा आनी हाका लागून वीज खात्याक व्हडा प्रमाणात लुकसाणाक तोंड दिवचें पडटा। हाची सगळी पूर्व तयारी वीज खात्यान ह्या वर्सा केल्ली आसा अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन दिली। तेच प्रमाण वीज खात्याच्या कर्मचाऱ्यांक गरज आशिल्ल्यो सगळ्यो सुविधा उपलब्ध करून दिल्यात अशें मंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें। एक म्हणजे सबंद गोंयांत monsoon मोठ्या प्रमाणात पडटा। साधारण पयले 3 स्टेटींत जे काही भाग आसा, नॉर्थ इस्टांत, सावथ हेतून फॉर एग्जाम्पल चिरापुंजी, ताच्या नंतर गोंय येता आनी हेवी रेनफॉला बरोबरच वारे वादळ अशा गोष्टी आनी कोस्टल रिजन आशिल्ल्या कारणान ताका जोर आसता आनी ताका लागून खुबशें नुकसान सबंद monsoon जो 4 म्हयन्याचो आसता तातूंत जाता आनी तातूंत इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हे मोठ्या प्रमाणात भोगता गेली कित्येक वर्सां। त्या खातीर आमी एक नवी योजना केल्या, ती हाय टेन्शन लायन आसा ती आमी अंडरग्रावंड केबलिंग प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीक चालू केला। त्या खातीर ज्या कडेन तें जालां थंय कमी जातलें आनी आमचे जे इक्विपमेंट्स जाय monsoona खातीर ते सगळे इक्विपमेंट्स घेवन आमी सगळे कामगारांक दिल्ले आसा। निश्णी दिल्या, ग्लावज दिल्या, गमबूट दिल्या, त्या नंतर रेनकोट्स दिल्या आनी एक्स्ट्रा मटेरियल आमी आमच्या गोडावनांत घेवन दवरला।